मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. श्रेयपळाच्यो हेडलायन्स. ताळगावची आमदार आनी आदली महसूल मंत्री जेनिफर मॉन्सेरात हांका दीर्घ दुयेसा उपरांत मरण. राजकीय कारकिर्दीत तिचो सक्रिय वांटो. तिच्या निमण्या दर्शना खातीर लोकांची गर्दी. पावसात उणाव जाल्ल्यान शेतकऱ्यांचेर बरोच ताण. भात पिकोवपाच्या हंगामात इबाड. पावस पडल्यार वाटावतली शेती. शेतकार रावल्यात आशेन. NH-17 देमानी कुंकळेचो रस्तो जाला मरणाचो सापळो. आतां मेरेन गेल्यात 3 बळी. आनी कितले बळींची पळयतात वाट. थळावे मागतात जाप. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारात. ताळगावची आमदार आनी आदली महसूल मंत्री जेनिफर मॉन्सेरात हांका आयतारा दोनापावल हांगच्या एका खाजगी हॉस्पिटलात दीर्घ दुयेसा उपरांत मरण आयले. चड काळ चलपी आपल्या राजकीय कारकिर्दीत ती भौशीक सेवेत सक्रिय आशिल्ली. ताळगाव आनी राज्याची उदरगत करपाक ती वावुरताली. 3 फावटी गोय विधानसभेचेर वेचून आयली आनी 2019 ते 2022 मेरेन राज्य मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून लेगीत तिणे काम केले. ताळगाव मतदारसंघातल्यान आमदार म्हणून वेचून आयिल्ली जेनिफर ही पहिली बायल. 24 मार्च 1970 ह्या दिसा तिचो जल्म जाल्लो आनी मार्च 2005 वर्सा उत्तर गोय जिल्हो पंचायतीची अध्यक्ष जावन तिणे आपल्या राजकीय प्रवासाक सुरवात केली. 2012 वर्सा गोय विधानसभेत रुजू जावचे पयलीं ती ताळगाव पंचायतीची वांगडी आशिल्ली. तिच्या मरणान राज्यात दुःखाची ल्हार पातळ्ळा. तिची कूड निमणे संस्कारा खातीर व्हरताना लोकांनी व्हडा संख्येन हजेरी लावन तिका निरोप दिलो. फाटले संगीत हांव तेजे कडेन उलयतालो बरें मुखेश हांव टीवीन रिकवर जावन चान्सीस कमी आहा पण मेडिसीन घेवप ट्रिटमेंट हो चालू आसला. पण आयज आमकां खंय तरी अशें दिसलें की एक बरी लिडर आमचे मदीं आयज ना. तेजेर खूब आमकां दुख्ख जाला वा तुजो जागो भरून काडपाक म्हाका दिसता खूब कठीण आसतलें. पण तेज्या फॅमिलीक मेळपाक बाबू सराक आनी तांकां मेळपाक मुद्दम तेजें दर्शन म्हणून घेवपाक आमी येयल्ले. सो खूब वायट दिसलें की अचानक आमचे मदीं ती गेली. तेजे बद्दल खूब दुख्ख व्यक्त केलें. May her soul rest in eternal peace, and may Jesus give lot of courage to Babush, Rohit, and their family members. All I could say is that she was my friend, not for the last 2-3 years. She was my friend when we were in Congress. When she was in Congress, she was a Congress MLA. When I was in Youth Congress. So आमची रिलेशन खूप बरें आशिल्लें. She was very kind. I can say that we have lost a great soul. She was the first women MLA in this assembly who did a lot of work, and she endeared herself to everyone with her works for the people, the way she dealt with people. म्हणजे असेंब्लीपासून ती सदांच सायडीन बसताली. फर्स्ट असेंब्लीपासून आतापर्यंत सदांच आमच्या इथले फर्स्ट टायम महाराज थंय आपल्या दिसताले गायडन्स करप आनी खंय चुकता जाल्यार आमकां दाखोवप सतत तेंचें आसा. गोवा हॅज लॉस्ट अ ट्रू लिडर. आज त्याच्यामध्ये त्याची गरज ना त्याची कोंकणी भरून काडप ह्या गोंयकारा खातीर खूब कठीण आसा. मी थोडासा असो दुःख असेल पण तुझे तोंड असते आज आम्ही खूप दुःखी झाले. तसले एक व्यक्ती आज लॉस जावप मैदानात आमकां पळयली. ऑलवेज I said about the smile because I visit.
told us unmet positively, and that is how the relationship started with her. A person who was very simple and very loving, very caring towards people, very big lover of animals. I would like to wish her eternal peace, and I would like to wish both her sons, her daughter-in-laws, and Bush during this difficult time. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, जाहीद हसन, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. राजकारणात वेंचणुको अपेक्षित असतात रिक्त पदांत. ताळगावची आमदार जेनिफर मोन्सेरात हांच्या मरणा उपरांत आता गोंयांतल्या 4 विद्यमान आमदारांक फकत 8 वर्सांत मरण आयला आणि आता 2 मतदारसंघात प्रतिनिधित्व नाशिल्ल्यान ह्या हारांनी गुपचूप राज्याची राजकीय मळार बदल घडोवन हाडला. विधानसभेत फकत 40 सुवातो आशिल्ल्या राज्यात वेचून आयिल्ल्या दरेका प्रतिनिधीचो राजकीय प्रभाव खूब आसता. पूण फाटल्या 9 वर्सांत गोंयाक परत परत याद करून दितात की भौशीक पदाचेर आसल्यार जिणेंतल्या चड उतारापासून तुमची राखण जायना. ताजे लुकसाण 19 जुलयाक जाले, जेन्ना ताळगावची आमदार जेनिफर मोन्सेरात 56 वर्सां पिरायेचेर दीर्घ दुयेसा उपरांत संवसाराक अंतरली. 3 फावटी आमदार आनी आदली मंत्री आशिल्ली आनी तिच्या मरणाक लागून गोंयांतलो एक म्हत्वाचो राजकीय वाठार प्रतिनिधी ना. कांय म्हयन्या आदीं ऑक्टोबर 2025 गोंयान आनीक एक विद्यमान आमदार आदलो मुख्यमंत्री रवी नाईक, जो फोंडाचो आमदार आशिल्लो, वगडायलो. ताच्या मरणाक लागून विधानसभेत आनीक एक सुवात रिकामी जाली, पूण फोंडाचो राजकीय बदल जालो ना. रवी नाईक हांच्या मरणा उपरांत वेंचणूक आयोग पोटवेंचणूक घेवपाची अपेक्षा आसली तरी ही केस मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठा कडेन गेल्ल्यान तो फुडें धुकल्लो आनी ह्या मतदारसंघात वेचून आयिल्लो प्रतिनिधी उरूंक ना. हे वर्स गोंयच्या राजकीय मळा खातीर खरेंच कठीण वर्स आशिल्ले. 17 मार्चाक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर दुयेसां कडेन झुजूंक लागले. हो संघर्श पुराय देश पळयतालो. ताच्या मरणान गोंयची सगळ्यात व्हडली राजकीय कारकीर्द सोंपली आनी फुडारपण बदलपाक सुरवात जाली आनी राज्य सरकाराक नव्यान आकार दिलो. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोयेकार आनी सानिका नागवेकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. NH-17 देमानी कुंकळीचो रस्तो मरणाचो सापळो जावन रावला. हे सुवातेर कंत्राटदारांची घाळपणाक लागून आता मेरेन 3 जाणांचे बळी गेले आणि कितले बळींची वाट पळयतात थळावे चाप मागतात. हेच सुवातेर टँकरान सायकलीक धपको दिल्ल्यान सायकल चलोवपी गंभीर जखमी जालो. ताका पयलीं मडगांव हॉस्पिटलांत व्हेलो, उपरांत बांबोळे व्हेलो, जंय ताका मरण आयले. कुंकळी पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामो केलो. हो अपघात NH-17चेर नव्यान बांदिल्लो फुटपाथ आनी इबाडिल्लो नालो हाका लागून जाल्ल्याचे थळाव्यांचे म्हणणे आसा. ही सुवात मरणाचो सापळो जाला. कंत्राटदाराची घाळपणां स्पश्ट दिसून आयली. आयकात हे घडणुके आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान दिल्ली पुराय म्हायती. आता आमी आसात ते नॅशनल हायवे 17चेर आसात आनी देमानी कुंकळी हांगा आसात आनी आमी सदां सांगले कितें आसा की नॅशनल हायवे 17 जो आसा हो मरणाचो 17 म्हणून. ह्या रोडाक तुमी पळयले जाल्यार हांच्यान 2 गाडी सारकी सुटनात. ह्या जाग्याचेर तेचे कुशीक आतां आमचे फाटल्यान कितें दीस पडटा पळय कितें केले कडेन आसा तें. हेजेर फुटपाथ म्हूण केला, पोनांतल्यान उदक वचपाचे हे मारले कडेन आसा आनीक ह्यो जो उदक वचपाचो जो हे आसा फ्लो आसा हो कसो वतलो तो पळय. आनी आमी सदां सांगलेलें की हे बांदप म्हणल्यार एका जीव आनी मनशालो लागीं घेवप म्हणून. हेजे खातीर ह्याच ड्रेनेजी खातीर आनी ड्रेनेजी वयर जे पेवर्स घातल्यात हेजे आत हो 3रो बळी जावन आसा. हांगा जी PWD ऑथॉरिटी कितले फावट सांगले लोकांनी हांगा की हें करनाका म्हणून, पूण आयकल ना. आज आनी एकट्याचो जीव जो आसा हो गेले कडेन आसा. जो सायकलीन बाबडो कुंकळी वतालो
आणि त्याच डायरेक्शनान जो गॅसाचो टँकर जो आसा हो वतालो जेन्ना देमानी पावले तेन्ना ह्या गॅसाच्या टँकरान ताका फाटल्यान धक्को दिलो आनी तो फाटल्या बिला पोना पडलो आनी तो हॉस्पिटलांत व्हरतकीर ताका डेड म्हणून घोशीत केला. आतां कुंकळे पुलिसांनी पंचनाम केले कडेन आसा आनी तशें नॅग्लिजन्साचें हें सेक्शन लावन ह्या ड्रायव्हराक सद्याक अरेस्ट केले कडेन आसा. म्हणल्यार हें पळय सरकारान पळय कितें हें आंकलां हेचेर कितें डेव्हलपमेंट म्हणून हें कितें ड्रेनेज ब्रेनेज कितें केल्या पळय ती सामकी ती लोकांक फोंडां घालपाक केल्या. ती कितें जातली ते सरकारान ते एक तर लेवल केलेले एक्सिडेंट जायना जाल्यार गाडी भायर वचून वयताले ते भायर वचूंक मेळना गाडी वयल्यान रोडार येतात आनी ते एक्सिडेंट जातात. अशें करून ही बांदून अशीर जाल्यो हे बांदून रोड आमगे रूल आहलो अशी जालो आनी नेरो जालो तो. मागीर कितें लोकांक कितें करपाचें हें सरकारान हेजेर बेगीन बेगीन तें कितें म्हणटा एक तरी लेवल करपाचें गाडी एक तरी भायर वचूंक मेळपाक जाय आसलें. भायर वचना कांय वचना लोकांक मागीर कितें जाता. आज ह्या रोडा खातीर जीव गेला न्हू. हे रोडा खातीरच हे इतले कावत जाले ते अप टू पाटें बाळ्ळी ते साकून ते हांगा कोंब्या खुरीस म्हणल्यार हे सगळं एका रोड सामको रक्ता आसलो जालो सारको. आनी ऑथॉरिटी कांय करना. ऑथॉरिटी कांय ना. ऑथॉरिटीन कांय कसलें हेंच ना कसलें सोर्स ना ऑथॉरिटीचो. ऑथॉरिटी कितें पळयता ऑथॉरिटीन हें पळय हें केलें तें फोंडां घालपाचें लोकांक आनी कितें करपाचें बऱ्या जिवा ते लोकांक काबार जावपाचें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. फावो तो पावस पडूंक नाशिल्ल्यान दक्षिण गोंयच्या शेतकारांक बरोच ताण सोंसचो पडला. पावसाक जाल्ल्या कळावाक लागून भात पिकोवपाचो हंगाम इबाडला. कुडतरचो आमदार रेजिनाल्ड सयत शेतकारांनी परिस्थिती आनीक वायट जावपाची भिरांत उक्तायल्या. अंदू पीक वाटावपा खातीर रोखडोच थोडो पावस पडटलो अशी आस्त बाळगतात. आज पावसा खातीर खुबशीं शेतां जीं आसात ती पडंग आसात. कोसून दवरला पूण रोवपा मेळना आनी वा रोवपा मेळना असलें कारण म्हणलें जाल्यार पावसूच ना जालो जाल्यार शेतकारान करप कितें. आज आमी कुडतरे आसात आनी कुडतरे जे शेतकार आसात हेंकां थोड्यांक उदक आसा आनी थोड्यांक उदक मेळना आनी हेचे खातीर तांकां खूब त्रास जाले कडेन आसा. कुडतरेच्यान तुमी जर बाळ्ळी येयत जर केपें वाठारांत आयले जाल्यार तुमकां दिश्ट पडटलें की जी आमगे डोंगरार शेतां आसात ह्या शेतांक उदक जाय पडटा पूण हें उदक नासले कारणान हांगा खूब त्रास जे आसात ह्या शेतकारांक जावपा लागले कडेन आसा. शेतकारांक आतां हेजे मुखार कितले त्रास जातले ते तुमी पळोवचे पडटले. ह्या हंगामान शेतकारांच्या कपलार आटयो पडल्या म्हणपाक अतिताय जावची ना. कारण पावस सामको उणो आनी खूब उसरा पडलो जाका लागून पुराय वाठारांत भाताची लागवड थांबल्या. सादारणपणान पावसाळ्यान जून म्हयन्यान शेती सुरू जाता पूण अंदू पावस फावो तो पडूंक ना. देखून जायते शेतकारांक आपली शेतां तयार करप आनी लागवड करप बंद करचे पडले वा कळाव जालो. शेतकारांनी खंत उक्तायली. पावस ना जावन आमकां शेत कोसपा मेळना. आतां एक म्हयनो जालो आतां पावस येयलो मदींच आनी मागीर लोकांनी स्टार्ट केली थोड्यांनी शेत रोवपाक. चड करून जी मोड्ड पळय आहा हायलँड जमीन आहा ती लोकांनी थोड्यांनी कोसली थोड्यांनी हातीन रोयली थोड्यांनी रोव मारलो थोड्यांनी मेशिनाचेर रोयली पूण तांकां आतां सद्या उदक ना जावन तांकां झाड फुटल्या. आतां ती जाली हायलँड एरिया. आतां ही लो लायिंग एरिया तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता. ही थोडी लोकांनी शेतां पावस ना म्हणून कोसली ना सुद्दां. आतां तितून कोसनासतना तितून तें तोंड व्हडलें जालां. आतां थोड्यांनी पळय एक फावट कोसलो तांकां झाड फुटोन सारक्यो क्रॅक पडलो आसा. ते सायडीन समज तुमी पळयत जाल्यार थंय आनीक शेतां मुगे हांव रोयत तें त्या शेतां जमीन मेणकट टायप जावन उदक ना जावन तो ट्रॅक्टर रमला. आमची जी नर्सरी आहा ती म्हाजी पिड्ड्यार जाता कित्याक बुकींग घेतलेली आहा शेत तयार ना. शेत तयार ना म्हणटकीर लोक म्हणटा मासरा पावस पडनी पूण ती कितें जाता ट्रेन आसलेले कारण ती 20 दिसां भितर ती आमकां खंय तरी लावपाक जाय. सो ही परिस्थिती आमची जाल्ली आहा. थोड्याच कडेन ज्या जाग्यार पळय तळी आहा तांकां तळ्याचें उदक आडोवन तेणी थोड्यांनी बावड्यांनी तें उदक घेवन ते आतां शेत कोसता. पूण जुलय हो म्हयन्यान येन्ना शेत रोवन तांकां सारें मारपाक ऑलमोस्ट टायम जाल्लो. आजुनी ती शेतां आमी थोडे कडेन आमी कोसली बसून ना. कुट्टरचो आमदार रेजिनाल्डान ही परिस्थिती खूब भिरांकूळ आसा अशें म्हटलें. उदकाच्या स्त्रोता लागीं आशिल्लीं शेतांच सारकीं आसात जाल्यार चडशीं आजून सुखी आसात अशें ताणें नमूद केलें. मोड्डा शेतां आहाय ती म्हाका दिसता बरें ना पोजिशन बट सोकली शेतां आहाय ती उदो आहा शेतां सो देर शूड बी नो प्रॉब्लम एज ऑफ नाव. पूण थोडो पास जायो कित्याक सारको पास ना जाल्यार कीड बीड लागतली. सो आय हॅव अ फिलींग दॅट इट वील रेन. देव सारको आमकां सोडपा ना कित्याक आमी खास शेतकार आहाय आमगेले आनी बरे मोगान कोत्ताय. सो आय थिंक गॉड वील नॉट अलाव अस टू बी कंप्लिटली लेफ्ट हाय एंड ड्राय.
सो इलोस पास पडल्या म्हाका सुद्दां सगळी शेतां प्रॉब्लम ना बट वयली शेत पडे आहाय ती हांव तुका गॅरंटी दिवपाक शकना बिकॉज द वे थिंग्स आर हॅपनिंग आतां रोंपिलां आमी थोडे रोव घातला रोव व्हडले देखून जावना तेका उदक जाय आतां इन्सेप्शना पयलीं सगळें उदक जाय तें उदक पडना आमी शिंपले कितले शिंपले हांवें रोयलें हांवें म्हणटा शेत रोयलां हांवें सांगलें न्ही बट रोयस न्ही रे म्हणून बट आमगे भुरग्यान रोयलें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेयात व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सोमारा जेन्ना दिल्लीत कॉक्रोच जनता पक्षाचो संसद चलो मोर्चा अराजक जालो तेन्ना कथीत परीक्षा घोटाळ्या आड देशभरातलो निषेध आनी खर जालो. आंदोलकांची पुलिसांकडेन झूज जाली. कितल्याशाच भुरग्यांक आनी कार्यकर्त्यांक ताब्यात घेतले जाल्यार चळवळीच्या फुडाऱ्यांनी उपरांत केंद्रीय मंत्री JP नड्डा हांचेकडेन महत्वाची उलोवणी केली. ह्या निषेध चळवळीक गोंयांतल्यान कांय प्रमाणात तेंको मेळ्ळो. पणजेच्या आझाद मैदानात कार्यकर्त्यांनी सोनम वांगचूक हांचे कडेन एकचार दाखोवपा खातीर आनी शिक्षण वेवस्थेत जापसालदारकी आनी सुदारणा खातीर सुरू आशिल्ल्या मोहिमे विशीं जागृताय करपा खातीर एक दिसांचे प्रतिकात्मक उपोशण केले. शांततायेच्या उपोशणाचो उद्देश चळवळीचो संदेश पातळावपा खातीर आनी राष्ट्रीय राजधानीत आंदोलकांक तेंको दिवपा खातीर आशिल्लो अशें आयोजकांनी सांगले. आज दिल्ली तेणी हें बंद केल्लें आसा, इंटरनेट बंद सेवा बंद केल्ली आसा. म्हणजे हो सरकारा विरुद्ध एक जन आंदोलन आयज सुरू जाल्लें आसा आनी तें कशें रुपान कन्वर्ट जातलें हें कोणूच सांगपाक शकना. सो आयज सरकारा कडेन वेळ येल्लो आसा. 25 स्टुडंट्सांची आत्महत्या हेजेर जबाबदारी कोणे तरी घेवपाक जाय आनी ती जबाबदारी घेवन राजिनामो दिवपाक. तो पंतप्रधान जावपाक शकता, अमित शाह जावपाक शकता, नाल्यार HRD मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जावपाक शकता. पूण कोणे तरी जबाबदारी घेवन देशाच्या युवकांक न्याय दिवपाक जाय. ज्या पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्याक जो अभ्यास करतालो 10 वरां पयशे खर्च केले आनी त्या भुरग्यांनी आत्महत्या केल्या तेंचो कांय गुन्यांव नासतना. सो हेका कोणे तरी जबाबदारी हेजेर घेवन देशाक मुखार फेस करपा पडटलें. नाजाल्यार लोकां भितरली जी आकृती आसा, आक्रोश जो आसा तो आक्रोश कसो भायर सरपाक शकता. दिल्ली ऑलरेडी कमेस जाल्ली आसा. पूर्ण देशान हें जातलें आनी ताका पूर्णपणे नरेंद्र मोदी जबाबदार आसता. गोंया अजून लोकांक खबर ना. लोकांक दिसता सुसायडी जाल्या त्यो इंडियेक जाल्या पूण गोंयान न्हू म्हणून. बट वी हॅव अ वन विक्टीम ऑलरेडी फ्रॉम गोवा. अत्यंत वायट दिसता कित्याक हे भुरग्यांचे फ्युचर आज यूथ म्हणल्यार आमचे कंट्रीचे फ्युचर आहा आनी तांकां अशें दूख दिवप जे पेपर लीक जावन आतां ट्रेमंडस तांकां ट्रॉमा जाल्ले आहा आनी ते भुरगीं इतली फ्रस्ट्रेट जावन थोड्या भुरग्यांनी सुसायड केले आनी एक आयज गव्हर्मेंटान दोडू करपाचो टायम येयल्लो आहा आनी अजून गव्हर्मेंट हेजेर एक्शन घेयना. जे डिमांड आहा भुरग्यांचे ते डिमांड आज गव्हर्मेंट मानून घेयना. सो हे खातीर आयज आमी हांगा काँग्रेस पक्षाच्या बॅनराचेर आमी आयज हांगा येयल्ले आहा काँग्रेस लिडर म्हणून आनी आमी हेजेर गव्हर्मेंटाक एक स्ट्रॉंगली एक विनंती करताय की जे डिमांड भुरग्यांनी मागल्या हे नीट एग्जाम जे लीक जाले ते खातीर अशी फुडें जावची न्हू म्हण हो एक चळवळ आख्खे देशभर आनी हे चळवळीक आमचो सगळ्यांचो तेंको हे भुरग्यांक आसतलो. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, लिन्सी मिनेझीस आनी सानिका नागवेकर. ऑल गोवा 8 साइड इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीचे फायनलीत डॉन बॉस्को ऑरिटरी क्लबान स्पोर्टिंग क्लब ऑफ दवरलीक 6-0 अशें हारावन UCV कप 2026 जिखलो. पळयात काय रोमांचक खेळ. ही सर्त चिंचिणी रंगली आणि सर्गेस्त फुटबॉलपटू महेश लोटलीकाराच्या उगडासाक चिंचिणी ग्राम पंचायतीच्या आदारान युनियन ऑफ चिंचिणी विलेजर्सान ही मॅच घडोवन हाडिल्ली. युनियन ऑफ चिंचिणी विलेजर्स फुटबॉल टुर्नामेंट इन मेमरी ऑफ लेट फुटबॉलर आमचो महेश लोटलीकर नांवान ह्याचे टुर्नामेंट ऑर्गनायज केल्लो आनी आयज ताचे फायनल जाल्लें. आमच्यो फातोड्डा आनी दाबोळी दोनूय टिमी यंग टीम बरे धाकटे यंग भुरगे फुटबॉलाक आयज ते पार्ट घेतले आनी दोनूय टिमी बरे भाशेन खेळल्यो. स्कोर मातसो 6-0 जालो. कोणाचे एक ऑफ डे म्हणून आसता कित्याक दाबोळीन जावन आमची फातोड्डा जायते कडेन फायनलाक पावले आय. सो आयज बरे भाशेन टुर्नामेंट जालो. पूण आतां आमची हे दिसान चलता असो आमचो न्यूज
हेचो खबर चलताय खबर डिस्कशन जाता आमचे वर्ल्ड कपाचे वर्ल्ड कपाक कोण फायनला पावतले आनी कोण पिड्या जातले अल्टिमेटली आयज फायनल आहा अर्जेंटिना आनी स्पेन आता डिस्कशन चलता कोण जिखतले तेजे बरोबर आनी एक डिस्कशन चलता ह्या वर्ल्ड कपाचेर रशियो आज आमी टीम चयल्या वर्ल्ड कप चयल्या केपे वर्दे ही एक टीम 6 लाख पॉप्युलेशन जरी तो 6 लाख पॉप्युलेशन घेवन वर्ल्ड कपाक क्वॉलिफाय जावन बरे टिमीक हारावन बरे टिमीक चॅलेंज दिवन जाता जाल्यार आमची इंडिया टिमीक कित्याक क्वॉलिफाय सो हें आयज जायतें डिस्कशन चलता म्हणजे म्हाका दिसता आमचे लागीं जायत टॅलंट आहा पूण टॅलंट खंयच्यान व्हरपाक जाय ते म्हाका दिसता तो फकत ना आयज आमच्या विलेजांनी जावं ते आमच्या विलेजां कितलीं विलेजां जावं दुसरे क्लब जायते टोर्नामेंट ऑर्गनायज करतात ही टॅलंट वयर काडपाक पूण खंयी जाल्यार आमी फेल जाल्ले आहाय सो म्हाका आमचे गोवोरमेंट जे फुटबॉल एसोसिएशन आहा EFE आहा ते बी मातशें लक्ष घालचें आनी आमचे इंडियाचे ऑल इंडिया फेडरेशन फुटबॉल फेडरेशन आहा ते बी लक्ष घालचें म्हाका दिसता आमकां लॉस दी वर्ल्ड कप आमी क्वॉलिफाय जायना 16 लाख घेवन पॉप्युलेशन असली टीम पावताय जाल्यार आमची तितली पॉप्युलेशन आसून कित्याक पावना सो म्हाका दिसता ह्या वर्ल्ड कप पासून आमचे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनाक शिकपाक जाय आनी इंट्रस्ट घेवपाक जाय रायट डायरेक्शन आमचो यूथ जो फुटबॉल टॅलंट आहा ती आमचे तांकां गायडन्स दिवन आमी इंडियाय आमकां वर्ल्ड कप खेळटली दिसती पडलो गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. गोंयात मॉन्सून परिस्थिती कायम उरपाची शक्यताय आसा. या सप्तकात गोंयात मध्यम पावस पडटलो असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान दिला. तशेंच हवामानाचो खासा अलर्ट जारी करूंक ना. फाटल्या 24 वरांत पुराय गोंयात पावस पडलो. साबार वाठारांनी मध्यम पावस पडलो. वाळपयत सगळ्यात चड 60.5 मिलीमीटर पावस पडलो. ताचे उपरांत सांगे हांगा 55.1 मिलीमीटर पावस पडलो. काणकोण, केप्यां आनी धारबांदोडा हांगाय मध्यम पावस पडलो. जाल्यार हेर चडशा सुवातींनी फकत हलको पावस पडलो. तापमान 32 डिग्री सेल्सियस ते 27 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. उटंगराचो पावस वादळी वारे कसलीच खासा शिटकावणी IMDन दिवंक ना. गोंयात मध्यम पावस, हवामानाची शिटकावणी ना. ढगाळ मळब, चढावत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, उणे तापमान 27 डिग्री सेल्सियस. हवामानात व्हडलो बदल ना. दर्यादेग वा बंदराची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.